नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. माजाळी ब्राह्मणवाड्याच्या शुद्ध पिवच्या उदकाच्या घटकाच्या दुरुस्तीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतले क्रम. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचो इफेक्ट. कारवारच्या माजाळी ब्राह्मणवाड्याच्या शुद्ध पिवच्या उदकाचो घटक बंद पडिल्ल्यान स्थानिकाल्या तक्रारीन बेगी दुरुस्ती करून सार्वजनिकांक तेजो उपयोग जावूं जाय म्हूण कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनला वतीन प्रसारीत केल्ले. तेजेच प्रतिफल म्हणून हरकत ना. या प्रकल्पाचे संबंधित ग्रामीण उदक पुरवणी आणि दुरुस्ती विभागाच्या अधिकाऱ्यान हेतूत लक्ष घालून या उदकाच्या घटकाच्या आवारात साफसफाई करून स्वच्छ केला. पयलींचो थिंचो परिसर आणि आताचो परिसर खूप फरक दिसता आणि त्या प्रकल्पाचो वॉटर पंप दुरुस्तीसाठी व्हायला. तो 2 आठवड्या भितर दुरुस्त करून हाडणं परत बेगीच उदकाची पुरवणी जातली अशें कळयलां. सार्वजनीक आता उदकाचो लाभ केन्ना मेळटलो हेजी वाट पळयत आसात. शिर्शी हिंगा श्री मारिकांबा देवीलो नवरात्रोत्सव जातलो साध्या पद्धतीन. शिर्शी हिंगा मारिकांबा देवीच्या सानिध्यात जावचो नवरात्री उत्सव ह्या पटी सादेपणान जातलो. तारीख 7 ते 15 ऑक्टोबर पर्यंत नवरात्री उत्सव जातलो. या दरम्यान पारायण तसेच अन्य धार्मिक विधी जातले. मात्र भक्तांक पुजेसाठी बसच्याक मेळचे ना. कोरोनाचे नियम लागू आशिल्ल्यान भक्तान नोंद घेवची. बरे कौशल्य उरल्यार जीवनाचे भविष्य बदलू शकता. डॉक्टर नितीन पिकळे. कारवार. मनशा कडेन बरे कौशल्य उरल्यार जीवनाचे भविष्य बदलू शकता. कौशल्य हे स्वावलंबी जीवनाची वाट आसा अशें कारवार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे हेमी सांगले. ते जिल्हा औद्योगिक कौशल्य आणि उद्योग खात्याच्या बिणगाच्या सोमनाथ ITI संस्थेन आयोजित केल्ल्या जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय अप्रेंटिसशीप मेळाचे उद्घाटन करून उलयताले. या मेळ्यात भाग घेतलेल्या विद्यार्थ्यांक शिस्त आणि आपूण काम करच्या संस्थेत प्रामाणिकपणान सेवा केल्यार जीवन तुमकां बऱ्या स्थळार पावयता अशें तेमी म्हणले. जिल्हा नोडल अधिकारी रवींद्रनाथ सेगांवकर हेमी सांगले. सध्याच उद्योग खात्याच्या अधिकाऱ्यान एक श्रेष्ठ कंपनी कळवून इंडियन टेलिकॉम इंजिनिअरिंग लिमिटेड बेंगलोर, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल दांडेली असे 15 पेक्षा जास्त कंपनी येयलात. जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यांतल्यान 300 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांन नोंदणी केला. पुढल्या दिसात हेपेक्षा जास्त विद्यार्थी भाग घेतले असे ते म्हणले. या कार्यक्रमात बिणगाच्या सोमनाथ ITI संस्थेचे संस्थापक PM तांडेल, जिल्हा कौशल्य अभिवृद्धी अधिकारी DT नाईक, सोमनाथ ITI संस्थेचे कौशल्य अभिवृद्धी प्राचार्य किशोर राणे, इंडियन टेलिकॉम इंडस्ट्रीज अधिकारी गिरीश, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल दांडेलीचे अधिकारी विक्रम लोखंडे हे मेहजार आशिल्ले. ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನಾಲೆಜ್, ನೀವು ITI ಮಾಡಿದವರು ಇದೇ ಜಾಬಿಗೆ ಇದೇ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ನೋಬಡೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Degrees, I don't believe in because degrees can be bought, but knowledge cannot be bought. And when you want to learn something, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದಿದೆಯೋ, sky is the limit. But there are certain things which you have to remember. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಾ ಡೈಮಂಡ್. निवृत्त सैनिकालो जोयडा हिंगा सत्कार. जोयडा तालुक्यांतल्या तेराळी हिंगा
संजय देसाई तसेच जोयडा हांचे निलेश नाईक हेमी सैन्य दलांतल्यान निवृत्त जावन आपल्या मूळ गावात येता म्हूण कळटात. ह्यांच्या गांवकाराच्या वतीन ढोल ताशांच्या गजरात व देशभक्ती गीतांच्या स्वरात जोयडा हिंगा मिरवणूक काढली. जोयडा हिंगा चौकात आशिल्ल्या शिवाजी महाराजाल्या पुतळ्याक जवानान पुष्पहार घालना. ताजे नंतर गांवकरी तशेंच सुपा ग्रेट वॉरियर्स यंग सर्व्हिसमॅन असोसिएशन हेमगेल वतीन निवृत्त सैनिकाले स्वागत कन माला अर्पण केली. या वेळार जय जवान जय किसान, भारत माता की जय असे अनेक घोषणा करून निवृत्त सैनिकाले स्वागत केले. या वेळार रत्नाकर देसाई, रामचंद्र देसाई, मंगेश कामत, विनय देसाई, सुभाष वेळीप, दत्ता देसाई, किरण नाईक आणि आदी मान्यवर उपस्थित आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अभिवृद्धीसाठी सरकारान हाडिल्ल्या योजनेचे सार्वजनिकांत स्वागत करू जाय. अनंत कुमार हेगडे, शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अभिवृद्धीसाठी बीजेपी सांसद श्री अनंत कुमार हेगडे हेमी आपल्या मनातलो विचार प्रगट केले. उत्तर कन्नड जिल्हो अनेकशा अभिवृद्धीक मुकला. मोठे मोठे प्रकल्प जिल्ह्यात येतात तेजो जिल्ह्याच्या जनतेन स्वागत करू जाय. येवची 10 वर्सात उत्तर कन्नड जिल्हो कसो जातलो ते साठी जिल्ह्याच्या जनतेन कशी तयार रावू जाय हेजो सखोल अभ्यास करून तेमी फेसबुकाचेर व्हिडिओ घातला अशें सांगले. सागरमाला योजनेमार्फत कारवारात व्हड प्रमाणाचे बंदर जावू जाय म्हूण केंद्र सरकारान निश्चित केल्यानंतर होन्नावरात बंदर कामगारी सुरू जातानाच सार्वजनिकालो विरोध व्यक्त जावू लागलो. फुडकी जातले ते खबर ना हेजेन जरा तेमी असमाधान व्यक्त केले. बहुसंख्यात उत्तर कन्नड जिल्ह्यात नवनवीन अभिवृद्धी जावू जाय तशेंच आर्थीक देवाणघेवाण वाडू जाय. अशें आसतना अभिवृद्धी जाय म्हूण खिंचानूच सूर येवतना अशें तेमी एक टोमण मारलो. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂದರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತು. ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹತ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಲೆಕೇರಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪುಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಆ ಧ್ವನಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ ಕೂಗನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಸದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. अरण्यवासियाक सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे अरण्य खात्यान विचारणा करचो आग्रह. रवींद्र नाईक, जोयडा. अरण्यवासियाक कायद्याप्रमाणे आपले मत मांडूंक अवकाश दिवूं जाय, तेमकां आतंक जावूं जायना अशें उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या कुणबी भवनाच्या आवारणात जाल्ल्या अतिक्रमणदाराल्या सभेत उलयतना जिल्हा अरण्यभूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी उलयताले. पारंपारीक अरण्यवासियाक सांदर्भिक दाखल्याच्या आधाराचेर अतिक्रमण जागो मंजुरी प्रक्रियेत अवकाश दिवूं जाय. कायद्यात असो उल्लेख आसा तरी अरण्य खाते अरण्य हक्क समितीन दिल्ली अर्जी तिरस्कृत करतात असो आरोप तेमी केलो. अशें केल्यार अरण्य अधिकाऱ्याचेर कायदेशीर कारवाई करची पडटली अशी श्री रवींद्र नाईक हेमी ताकीद दिली. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳ ಪರವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ. ಇವರು ಯಾರು ಕಾನೂನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.